नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. कलंगूट खोबरावाड्यार एका हॉटेलात चलपी बेकायदेशीर क्रिकेट बॅटिंगेचो केलो पुलिसांनी पर्दाफाश. 18 जाणांक घेतले ताब्यात. बॅटिंगा खातीर वापरिल्ले सामान केले जप्त. पणजे कांपालावेलो इतिहासीक लायट हाऊस निमाणे केले. मातये बरवण. वायट अवतिकाय जाल्ल्यान घेवचो पडलो मातये बरवणाचो निर्णय. लायट हाऊस मोडून उडयल्ल्यान लोकांनी उक्तायले दुख्ख. म्हादय अभयारण्यातल्या 12 जण घसघशाचेर बेकायदेशीरपणान प्रवेश केल्ल्या प्रकरणात राना खात्यान 5 जाणां केला गुन्यांव दाखल. परवानगी बगर प्रवेश केल्ल्यान एकल्याक आयिल्ले घसघशात बुडून मरण. प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाक करचो न्हय विरोध. कटमगाळ दादाच्या थळाक आयआयटीक लागून कसलोच ना धोको. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आश्वासन. युती खातीर विजया कडेन केल्या विनवणी. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीशाचे म्हणणे. आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान घसघशे, खणी, न्हंयो आनी हेर सैमीक उदका स्रोतांनी पेवपाक न्हावपाक 60 दिसां खातीर घातल्या बंदी. बुडून मरपाच्यो घडणुको वाडिल्ल्यान दिला म्हत्वाचो आदेश. आता खबरो विस्तारान. कळंगूट वाठारांत एका हॉटेलात चलपी बेकायदेशीर क्रिकेट बॅटिंगेचो कळंगूट पुलिसांनी पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 18 जाणांक ताब्यात घेतले. या कारवायेत पुलिसांनी ऑनलायन बॅटिंग गेमी खातीर वापरिल्ले सामान म्हणल्यार मोबायल, लॅपटॉप आनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणां जप्त केली. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. फर्मागुडी हांगा प्रस्तावित आयआयटीक लागून कटमगाळ दादाच्या पवित्र थळाक कसलोच धोको जावचो ना. कटमगाळ दादाच्या थळाचो जागो सोडून आयआयटी कॅम्पस जातलो. लोकांनी विरोधा खातीर विरोध करचो न्हय असो उलो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केला. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार गोविंद गावडे ह्या दोनूय आमदारां कडेन हांवें चर्चा केल्या. पुराय आयआयटीचो प्रकल्प हो सरकारी जाग्याचेर जाता. कटमगाळ दादाक हांव लेगीत मानता. जे लोक केन्नाच थंय वचूंक नाशिल्ले ते लोक विरोध करपा खातीर पावले. लोकांच्यो भावना भडकावन घालच्यो न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां. विरोध कित्याक करता कळना. कटमगाळ दादा पांया पडपाक हांवूय गेला थंयसर, हांवूय मानता. म्हजें स्पश्ट मत आसा, कटमगाळ दादाच्या लागीं आसलेले जागे आमी मात सुद्दां टच करिना, मात सुद्दां. ते चुकून सुद्दां थंय टच करता ना. म्हाकाय खबर आहा म्हज्योय लोकांच्यो भावना तश्यो म्हाज्योय भावना तश्यो. लोकांनी अननेसेसरी फक्त आयटीआक विरोध करूंक जाय म्हणून थंय वयता न्ही. गव्हर्मेंट लँडाक आमी आयआयटी करता. अननेसेसरी बेश्ट्यो लोकांच्यो भावना भडकोवन घालच्यो न्ही. ओके, म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांचे गेल्या पयले फावटी थंय गेल्या तांकां सरळ म्हजें सांगणें आहा की आमी कटमगाळ दादाक सांगता की थंयसर मात सुद्दां आमी डिस्टर्ब करचे ना आनी पुराय तें सोडून आमी आयआयटी बांदता. त्या सगळ्या जाणांनी लोकांनी सहकार्य करचें. हांव दोनूय आमदारां कडेन पर्सनली उलयलां. सुदीन ढवळीकारा कडेन उलयलां, गोविंद गावडे कडेन पर्सनली उलयल्लो आसा. आनी थंयसर स्थानीक लोकां कडेन तेंच्या कडेन उलोवपाक गेलो, तेंच्या कडेन आमी उलयल्या. ओगीच हे सगळ्या वचून विरोध करूं जाय म्हणून तांणी करचो न्हू. आनी सरकारांतल्या बऱ्या प्रोजेक्टाक जे गोंयांत येता ताका अशा पद्दतीन तरी विरोध करपाचें सोडून दिवचें. येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर विरोधी पक्षाकडेन युती करपाचो निर्णय राजकीय वेव्हार समितीच्या बसकेत पयलींच घेतिल्लो आसा. विजय सरदेसाय कडेन युती खातीर विनवणी केल्या अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सांगलें. जाल्यार पत्रकारांनी विजयान काँग्रेसी आड केल्ल्या विधाना विशीं विचारलें तेन्ना म्हज्या मतान तांणी काँग्रेसी आड कांयच उलोवप करूंक ना. 2022 वर्सा सावन तांचे वांगडा आमची युती आसा अशी जाप चोडणकरान दिली. मजगती साश्टी महालात भाजप सेक्युलर पार्टी घडोवपाचो यत्न करता जाल्यार आरजीपी मदीं चालू आशिल्ल्या अंतर्गत वादांतल्यान राजकीय फायदो कसो घेवं येता हाचेर नदर दवरून आसा असो आरोप चोडणकरान केला.
काँग्रेस एज अ अलायन्स म्हणून कितें स्ट्रॅटेजी आसतली? आमची काल पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी जी मिटींग जाली त्या मिटिंगेक आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा की गोंयांत ज्यो पक्ष आसात जांकां BJPक हरोवपाक जाय जेन्युइनली तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडपाचें काम काँग्रेस पक्ष लोकांचो आदेश आयकून लोकांचो आवाज आयकून ही लीड आमी घेतले आनी त्या संदर्भांत आमी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसा. ऑलरेडी आमी गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय बाब हांकांय बीन ऑलरेडी रिक्वेस्ट धाडलेलो आसा की आमी बसून आतां चर्चेक सुरू करपाक जाय म्हणून. तुमी विजय सरदेसाय धाडला म्हटलं प्रपोजल, पूण फाटल्या दिसांनी पळयलें की विजय कितें स्टेटमेंट पार्टीचे अगेन्स्ट करता म्हणजे काँग्रेस पार्टीच्या सो किंवा सगळे मोटीव जाले सारके तशें कांय हें नाशिल्लें. आमी तो आनी आमचे अलायन्स ऑलरेडी 2022 जाल्ले ते अजुनूय चालू आसा, थंय कांयच ते तुटलेलें ना. तो अगेन्स्ट उलयता मदीं ना म्हाका दिसता भितर उलयता अगेन्स्ट उलयला अशें म्हाका तरी कांय. मुख्यमंत्र्यान तेजी जी टीम आसा ते खूब प्रयत्न करता की एक सालसेत बेस सेक्युलर पार्टी करून तांकां आतां कितें जालां जी रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे जी झगडी चालू आसा तितून तांकां कितलो फायदो जातलो लुकसाण जातलें हेजेर तांकां मातसो दुबाव आसा. सो प्रत्येक इलेक्शना कडेन ते एक न्यू सेक्युलर पार्टी जी बेसिकली सालसेत बेस पार्टी ते करपाचे प्रयत्न करता गेल्या 15-20 वर्सांक आनी इलेक्शनाक वयतात. ह्या पावटी त्यांनी प्रयत्न सुरू केल्ले आसात. आयकूं येता ते प्रमाणे मुख्यमंत्र्यान जवळ 100 कोटीची कितें बजेट दवरलें दिसता की आनी पार्टी फ्लोट करून काँग्रेसची सेक्युलर वोट्स डिवायड करप, ज्या कारणान तांकां इलेक्शन कारण स्टेट फायट जालें जाल्यार BJP जिखपाक शकना हें तांकां पटलेलें आसा. राज्यात सध्या बुडून मरपाच्यो घडणुको दिसान दीस वाडत आसा. याच फाटभुंयेर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान महत्वाचे निर्देश दिल्यात. या आदेशा प्रमाण घसघशे, बंद पडिल्ल्यो खणी, न्हंयो, तळयो आनी हेर सैमीक उदका स्रोतांनी पेवपाक, न्हावपाक वा भितर सरपाक 60 दिसां खातीर बंदी घातल्या. दिसा सावन बुडून मरपाच्या घडणुकेक वाड जाल्ले कारणान दक्षिण गोंयच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज एक आदेशा वरवीं फुडल्या 60 दिसां मेरेन दक्षिण गोंयच्या खंयच्याय नॅचरल वॉटर बॉडीज आसा हातूंत बाथींग जावं स्विमींग हें बंद केल्लें आसा. तिच्या आदेशा वरवीं ताणें सांगिल्लें आसा की एंटरिंग द वॉटरफॉल, त्याच बरोबर रिवरलेट्स, एबंडंट क्वेरीज, लेक्स एंड अदर सिमिलर नॅचरल वॉटर बॉडीज हातूंत भितर बाथींग आनीक स्विमींग हें बॅन केल्लें आसा. हो आदेश फुडलो 60 दिसां मेरेन उरतलो. हो आदेश तांणी दक्षिण गोंयच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयज काडिल्लो आसा. म्हणून तेजे खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करता. दिवाडे वाठारात जाता तितले बेगीन रो फेरी सुरू करतले. दिवाडेच्या लोकां खातीर ही फेरी सेवा फुकट आसतली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. एका म्हयन्या भितर ही प्रक्रिया पुराय करतले, पर्यटकांक पयशे भरचे पडटले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. दिवाडे एका कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. आमी पुराय हांगासरलो दिवार आयलंड हो डेव्हलप करून घेतला. दिवार आयलंडाच्यो लोकांच्यो डिफिकल्टीज आसा म्हाका खबर आहा की मेन डिफिकल्टी फेरी बोट आसा. थोड्या दिसाच्या भितर तुमची रो फेरी येवपाची आसा. ती रो फेरी आमी जाता तितके बेगीन सुरवात करतले. आमदाराची रिक्वेस्ट आसा की तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट फेरी बोट दिवपाक जाय. प्रोसेस सुरू आसा. तुमकां पास सिस्टम दिता, तुमी पास दाखोवपाचो आनी फ्री ऑफ कॉस्ट वचपाचें. एकदा प्रोसेस कंप्लीट जातलो. सिटीजन तुमकां जर कायम यो वच करूंक जाय आसत, 2 व्हिलर आसत किंवा 4 व्हिलर आसत, फ्री ऑफ कॉस्ट वचूंक जाय. विदीन अ मंथ आमी प्रोसेस कंप्लीट करता आनी सगळ्या जाणांक टुरिस्ट येता तांकां पयशे पे करूं न्ही, तांकां फुकट नाका. तांकां येतना वयतना पयशे पे करचे पडटा ते करूं न्ही. तांकां म्हाजे तर म्हणणें 10 रुपयाचे ऐवजी 20 रुपया फारीक करूं न्ही. तांकां फरक पडना कारण ते टुरिस्ट हांगासर पळोवपाक येता. पण एक संकल्प करुया की तुमी जर ठरयलें की दिवाडी आयलंडाचेर रावता आमी प्लास्टीक पिशवीच वापरचे ना. आमी प्लास्टीक पिशवी पणजेच्यान हांगा हाडचे ना, रायबंदच्यान हांगा हाडचे ना. आनी हे जर तुमी संकल्प केलो जाल्यार तुमचे इतकोय परिसर हो प्लास्टीक फ्री म्हणून उरतलो. हरमल दर्यादेगेर मांद्रे पुलीस स्टेशनांतल्या एका पुलीस अधिकाऱ्यान खंडणी मागिल्ल्याचो आरोप एका पर्यटकान केला. संबंधीत पुलिसान पावती दिनासतना 1,500 रुपया रोख रक्कम मागले अशें पर्यटकाचें म्हणणें. ह्या अधिकाऱ्यान सुरवेक 5,000 ते 1 लाख रुपया मेरेनची मागणी केल्ली खंय. ह्या विशीं संबंधीत पर्यटकान गोंय पुलीस आनी मुख्यमंत्री सावंताक सोशल मिडियाचेर टॅग केला. हे विशीं अजून अधिकृत प्रतिक्रिया आयली ना. देखून ह्या प्रकरणाची चौकशी जातली काय ना, प्रशासन ह्या विशीं खंयची पावलां उबारतले अशे प्रश्न उप्रासल्यात.
दक्षिण गोंयांत 2027 वर्साचे गोंय विधानसभा वेंचणुकेची तयारी नेटान चालू जाला. दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी आनी जिल्लो वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी वेंचणुकेच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर म्हत्वाची बसका घेतली. ह्या बसकेत वेंचणूक प्रक्रिया सुगम, पारदर्शक आनी कार्यक्षमतेन चलची हे खातीर वेगवेगळ्या खात्यांच्या जापसालदारक्यांचो नियाळ घेवन म्हत्वाचो समिती घेतल्यात. ते भायर सगळ्या संबंधित एजन्सीक आपली तयारी वेळार पुराय करपा खातीर बसके वेळार सुचोवण्यो जारी केल्यो. एसटी दर्जाचे मागणेविशीं आमदार एल्टन हांणी केल्ल्या विधानाचेर गोवा धनगर समाजान खर टिका केल्या. बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्ल्या आनी संवेदनशील प्रश्नाचेर तो राजकारण करता अशें तांचें म्हणणें. फुडाऱ्यांनी भौशीक विधानां करचे पयलीं आपलो संघर्श समजून घेवचो, तशेंच बाबू कवळेकाराक आपल्या चळवळीचो खर समर्थक अशें तांचें म्हणणें. सामाजीक भावनाक त्रास दिवपी चुकीची विधानां करची न्हय अशी शिटकावणी गोवा धनगर समाजान दिल्या. पळयात. दिसता केपेचे आमदार एल्टन डिफॉल्ट तांकां कोंकणी बरी काय समजना. फाटले फावट तेंच्यांनी टिका केली, आमकां लांडगे, आमकां मेंढरा अशा शब्दांत तेंच्यांनी टिका केली. पण आयज पर्यंत केन्ना तेणी एप्रिशिएट करूं ना, केन्ना सपोर्ट करूं ना. किंवा कोंकणी कळना म्हणून तेच्या शब्दांत सांगता की बाब एल्टन, रिमेंबर वन थिंग, बाबू कवळेकर वॉज अवर लिडर, ही इज अवर लिडर आणि ही ऑलवेज बी अवर लिडर. तुका तातूंत भितर घुसपघूस करपाची गरज ना आणि तुका सांगपाची गरज ना. तूं जर आदार करना, तूं सपोर्ट करना जाल्यार तूं टिकाय करूं नाका. तुजें राजकारण आसा तें केता पुरती मर्यादीत दवर. यू आर ट्रायिंग टू प्रूव अगेन अँड अगेन हाऊ मच इनमॅच्युअर यू आर एज अ पॉलिटिशियन. यू शुड हॅव अंडरस्टूड अँड स्टडीड द टॉपिक फर्स्ट. तुका म्हाका तुका खबर ना की आता टॉपिक कित्याक आयला. आमी हांगासर आमचे एसटी भावांक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटा म्हणून लढना. तो तेंचो मूलभूत हक्क आसा, तांकां आमचो कंप्लीट सपोर्ट आसा, तांकां मेळूंकूच जाय. तो तेंचो हक्क, इट्स देयर रायट, बर्थ रायट दॅट दे हॅव टू गेट अ पॉलिटिकल रिजर्वेशन. वाय वी हॅव एक्टिवेटेड नाव इज बिकॉज आमचो जो विषय आसा ते प्रपोजल रिजेक्ट जाला. जाणून घे, मातशे अभ्यास कर, खंयच्या तरी अधिकाऱ्यांनी उलय आनी मागीर कमेंट करपाचो प्रयत्न कर. आता आमचे जे क्वेरीज येता ते आमी क्वेरीज धाडलेले. ते क्वेरीज आसा ते RGN युनियन ट्रायबल म्युनिस्ट्रीक धाडलेले. थंय खंय तरी कन्फ्युजन जालें, इंटरप्रिटेशन करतना खंय तरी कन्फ्युजन जालें आनी ट्रायबलान तांकां रिप्लाय करतना युअर प्रपोजल इज रिजेक्टेड बाय सायटिंग द F कॅटेगरी ऑफ ऑल दोज क्रायटेरिया अशें म्हणून हें केलां. हेचे आमचे सगळें डिस्कशन जालां. मुख्यमंत्र्याकडे मिटींग जाल्या, आमी सगळे आमदारांक मेळ्ळा आणि गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आमचो हो विशय सुद्धा करतले, सिरियसली घेतले हे आमी प्रॉमिसय केला. त्यामुळे हो विषय आत्ता येवंक ना. पॉलिटिकल रिजर्वेशन खंय तरी चालू आसा म्हणून आमी भितर उडी घेवपाक सोदना. आमचो विषय फाटली 23 वर्सां चालू आसा. आमचे 8 अहवाल आतापर्यंत रेडी जाले. तुका जर इच्छा आसा तूं आमचे कडेन यो, आमी तुका समजयता आणि येत्या इलेक्शनाक सपोर्ट, येत्या असेंब्लीक तूं उलय, तुजें मत मांडून आमकां सपोर्ट कर. तेन्ना खंय तरी आमकां दिसतलें की तूं आमदार जर आसा लोकां खातीर जाल्यार आमकां सपोर्ट करतलो. फक्त टिका करपाक गोंयची न्ही तेणी, गोंयचो धनगर समाज अशा प्रकारची टिका खपोवन अजिबात घेवचो ना. आता आमी गवळी धनगर म्हणून गोंयांत गोंयच्या ओबीसी लिस्टान आसा आणि तेन्ना बाबू कवळेकरांच्या आशिर्वादान ह्यो सगळ्यो RGIच्यो ज्यो क्वेरीज आसा त्यो फुलफील जाल्ले आसा. आता आनी खंयचीच क्वेरीज उरलेली ना. फक्त सेंट्रलाक ओबीसी जस्टिसान आमचे ते लिस्ट पावपाक जाय गवळी धनगराचे, इतलेच उरलेले आसा. एल्टन बाबाक हांव सांगपाक सोदता की ताका खबर ना की तो समजलो कितें आतांच बाबू प्रयत्न करता म्हणून. तो खंय आसलो खबर ना, आमकां न्हिदलो काय जागो आतां खबर ना. पूण बाबू कवळेकराचो 23 ते 26 वर्सां लढो चालू आसलो आनी हे बाबू नवीन इलेक्शन रावना इलेक्शन खातीर करपाक म्हणपाक. तो एसटी जावं नाल्यार न जावं तो इलेक्शन रावतलोच. ताका ताचे मतदारसंघात सुद्दां तशे समाजाचे खुबशे लोक आसा अशेंय ना, कारण ताका सगळ्या समाजाच्या लोकांचो पाठिंबो आसा म्हणून तो 4-5 फावटी निवडून आयल्लो आसा. म्हणून हांव ताका सांगपाक सोदतां की तेणी परत ह्या धनगर समाजा खातीर आमचो बाबू कवळेकर लिडर जो प्रयत्न करता ताका मदीं खंय तरी खो घालचे न्हू, तेणी खंय आडमेळे हाडचे न्हू, ही ताका म्हाजी विनंती आसा. आनी अशें जर तो स्टेटमेंट करता ताका हांव संबंद आमच्या गोंयच्या धनगरांच्या वतीन ताचो हांव निश्चित करता. पणजे कांपाला वेलो इतिहासीक लायट हाऊस निमाणे मातये भरवण केलो. लायट हाऊसाची वायट अवतिकाय जाल्ल्यान तो धोक्याचो थारपाक शकता देखून प्रशासनाक हो निर्णय घेवचो पडलो.
लायट हाऊसाच्या मातये भरवणेक लागून थळाव्या रहिवाशांनी आणि इतिहास मोग्यांनी दुःखाची भावना उक्तायल्या. मजगती त्या पोरण्या यादी खातीर ह्या जाग्यार दुसरो लायट हाऊस बांदचो अशी मागणी इतिहासकार प्रज्वल साखरदांडेन केला. तो इतिहास म्हणलो लायट हाऊस कांपालचो लायट हाऊस इतिहास जालो आज, ताजें म्हाका दुख्ख आसा. पूण ते स्ट्रक्चरल ऑडिट जेन्ना केलें तेन्ना तांकां तें लायट हाऊस वॉज फावंड इन अ प्रिकेरियस कंडिशन, म्हणजे वल्नरेबल, तें पडपाचें आनी कोणाचे तकलेर पडपाचें आनी भितर ते सगळे स्टील हे आयर्न रॉड बी सगळे कोरोड जाल्ले. सो इट वॉज इन अ व्हेरी डिफिकल्ट सिच्युएशन. एक्चुअली आमचे गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप तर्फे इन्स्पेक्शन आमी केलें तेन्ना आमचे कन्जर्वेशन आर्किटेक्ट म्हणपाक लागले की ते हें कन्जर्व करपाक डिफिकल्ट. पण आमी तेन्ना कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक सजेशन केलां की ताजो रिप्लेका म्हणजे तशेंच एक लायट हाऊस बांदचें हांगा जस्ट इन मेमरी ऑफ दॅट लायट हाऊस. दॅट इज आय एम टॉकिंग अबाउट 1943 आनी हो लायट हाऊस बांदलो 1944. जेन्ना तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पिरियड आशिल्लो, सालाजार वॉज न्यूट्रल, ही वॉज नॉट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. पूण एक फियर आशिल्ली की शिप्स मे कम फ्रॉम जर्मनी ऑर यूज न्यूट्रल वॉटर्स फॉर द सबमरीन वॉरफेअर एंड ऑल. ताज्या खातीर पोर्चुगीज गव्हर्नर जेन्ना आशिल्लो हांगा जुझे रिकार्डो पेरेरा काब्राल, आनी तेन्ना ताका वचून हे कांबराचे पणजेच्या कांबराचे लोक मेळ्ळे आनी गव्हर्मेंटाक की हांगा ह्या दर्या आसा न्ही हांगा फुडें की हांगा थंय लायट हाऊस आशिल्लो आग्वादाचो 1864. हांगा एक लायट हाऊस जावपाक जाय म्हणून, कारण तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पिरियड आशिल्लो आनी केन्नाय म्हणजे डार्क आशिल्लें न्ही, ते खंय तरी बिकन ऑफ लायट दिसपाक जाय. शिप्स एनिमी वॉटर जर आयले जाल्यार कळपाक जाय म्हणून हो 1944 लायट हाऊस घालो बांदलो आनी 1944च्यान आतां पर्यंत आशिल्लो. सो बट आय रिक्वेस्ट द कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स दॅट प्लीज पुट अप अ रेप्लिका ऑफ दीस लायट हाऊस हियर, त्या लायट हाऊसाची, कित्याक इट वॉज अ लँडमार्क, हिस्टॉरिकल लँडमार्क ऑफ पेंजीम. नाव इफ यू सी एट द बॅक नथींग इज देअर. सो इट्स व्हेरी सॅड. कितें तरी मातशें दवरपा जातालें एज अ मेमरी, सकयल्लें बेज, सकयल्लें फावंडेशन, अशें एक सकयल्लो फ्लोर दवरपा जातालो which cannot fall on anybody, that small part. But आमचे गव्हर्मेंटाक तशी हिस्टॉरिकल सेन्स ना म्हणून सगळ्या कडेन डिस्ट्रक्शन ऑफ हेरिटेज आनी नॅचरल आनी कल्चरल हिस्टॉरिकल हेरिटेजचा लॉस. इंडियन हेरिटेज सोसायटी पेर्सिवाल नॉरानाची जी आशिल्ली तांणी ते मेव दे लारांक थंय कांपाल स्टेडियमान घाला. आतां तेंय सिच्युएशन बरें ना, तर त्या दीस हांवें अपील केलां म्युनिसिपॅलिटी की ते मेव दे लारांक तुमी मातशें सेव करात म्हणून. सो तशें करपाक जाता, रेप्लिका करपाक जाता. तो कॉन्झर्व जर जाल्लो आय वूड हॅव बीन हॅपी, बट तांणी तेन्ना कॉन्झर्वेशन आर्किटेक्टान सांगलें ते जावचें ना म्हणून कॉन्झर्व. तर आमी हांगा काले अकॅडमी हेजे फाटल्यान जे लायट हाऊस आसले ते इतिहासाचे 1950 ह्या वर्सा हे आमी हांकां आयकोंक येता की हे बांदलेले. तर थोडे लोक थोडे दुखी आसा, थोडे म्हणटा ते एक आयकॉनीक स्ट्रक्चर आसलो, थोडे दुसरे म्हणटा ते सारकेच पिड्यार जाल्ले आनी अनसेफ स्ट्रक्चर अशें डिक्लेअर केल्ले. तर ते मोडून आतां हिंगासर एक दुसरी लायट हाऊस येवपाचें आसा. विर्डी दोरा मार्गाच्या वज्रा सकयल घसघशार गेल्ले साखळेचे तरणाटे रातभर आडकून उरले. उपरांत राना खात्यान आनी उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी येवन तांची सुटका केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अचकीत घसघसाच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान 6 तरणाटे आडकून उरले. साखळेचे 6 तरणाटे बेपत्ता आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले उपरांत संबंधितांनी सोद घेवपाक सुरू केलो. रातभर सोद घेतल्या उपरांत तरणाटे वज्रा सकल घसघशार अडकला हाची म्हायती मेळ्ळी. उपरांत राना अधिकारी आनी उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून तांकां सुरक्षीत भायर काडले. गायज हो जो व्हिडिओ आसा तो एक ब्लॉग म्हणून न्ही, फकाणां म्हणून न्ही, एक सिरियस सिच्युएशन. आमी सगळे हांगा बेंजामीन, सारांश, रघुराज, अनुज आनी विरेश सगळे हांगा वज्रा सकला वॉटरफॉलान शिरकलात आमी. आनी आमकां हांगा आमी रेस्क्युअराची वाट पळयता. हो स्नॅप तुमकां आतां तरी पावचना हांगा, कित्याक नेटवर्क ना. डायरेक्ट तुमकां सकाळी नाजाल्यार फाल्यां केन्ना तरी रेस्क्यू जेन्ना आमकां रेस्क्यू करता तेन्ना पावतलो. आमी हांगा फ्लो खातीर उरला, व्हडलो फोल. तारीख 28 तारीख 28 जून आमी सामके शिरकला. 9 जावन गेले. आमी
देडाक सुमार हांगा पावली आनी ती आतां अजून मेरेन हांगाच आसा आनी आमकां खूब टेन्शन येता आनी आमकां घराचें कशें कितें तेच कळना. काल 28 जून आमी दनपारां 2 सुमार टोटल साखरेचे 6 जाणां वज्रा सकला वॉटरफॉलाक गेल्ली. सो आमी 2 सुमार थंय पावली आनी थंय वता जाल्यार आमकां धोपरा सकयल उदक आसलें. सो आमी वयर गेली आनी वयर मागीर प्रेशर सारको वॉटरफॉलाचो वाडपाक लागलो. सो आमी बेगीन बेगीन सकयल देवली. पळय जाल्यार उदक सामकें हांगा पावलें तोंडा मेरेन. सो मागीर आमी क्रॉस करपाची रिस्क घेवंक ना. सो थंयच रावले कोण रेस्क्यूची वाट पळयत आनी आमी रातभर रावले थंय सुशेगाद. आनी रातचे मागीर 5 सुमार आमकां व्हरपाक आयले. सो आमकां स्पेशल थँक्स टू डॉक्टर आमच्या गोंय राज्य मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. तांच्यांनी स्पेशल गोंयच्यान आनी महाराष्ट्राच्यान फायर ब्रिगेड धाडली आनी रेस्क्यू टीम धाडली आमकां रेस्क्यू करपाक. काल आमी 6 जाणां एक्चुली वॉटरफॉलार गेल्ले आनी अशें मजा करपाक म्हणून गेल्ले. सो आमी चलता थंयसर लायक कांयच उदक नासलें कांय नासलें सुशेगाद आमी गेले. अशें कांय आयडिया नासली आमकां. सो आमी गेले थंयसर पावले वॉटरफॉला कडेन आनी वॉटरफॉला कडसून आमी सगळे पळोवन येता म्हटल्यार इतलो व्हडलो फ्लो जालो थंयसर की आमकां क्रॉस करपाक डिफिकल्टी पडली. जर आमी क्रॉस करपाक गेल्ले जाल्यार आमी उदता आसले थंयसर. सो आमी कितें केलें आमी रिस्क घेवंक ना. आमी थंयसर रावले मातशे आनी चिंतलें की कोण येतले जाल्यार एटलिस्ट तो फ्लो कमी जाय जाल्यार आमी एटलिस्ट क्रॉस करया म्हणून. पण रात जाता म्हटलें तरी फ्लो कमी जावना असोच कमी जावना. सो आमी चिंतलें की आमी त्या दिसा खूब रावले. सो मागीर 5 सुमार आमची रेस्क्यू टीम येयली. फायर ब्रिगेड बी येयले आनी आमचे साखरेचे कोण कोण येयले आमकां रेस्क्यू करपा खातीर. सो हांव सगळ्यांक पयलीं तांकां थँक्यू म्हणपाक सोदतां. सो हांवें दनपारचे 1 ते आज सकाळचे 6 पर्यंत कसो दीस काडला पळय तें म्हाका खबर ना. की चलो म्हणजे 2 पासून भायर सरलेलो लोकेशन रेंजीन नाशिल्लो फोन लागना. तरी येतले म्हणून घालमेल फोन लागना म्हणटकूच सांज जाली रात जाली सांजची 8 जाली 9 जाली 10 जाता म्हणटकूच मात्र पाशे सोंपले की भुरगो ना. शेवटी मागीर आपली तेंच्या पेरेंट्सांनी म्हाका फोन केले. 6 भुरगे आमच्या साखरेचे फोनी केले खंय आसा. तेन्ना मात्र पॅनिकींग सिच्युएशन कितें तरी वर्स आसा म्हणून कळ्ळें. आमचे जे PI आसात दिवचलचे आनी तांकां हांवें सांगलें मातशें लोकेशन ट्रेस कर म्हणटकूच रेवोणा पर्या विडी महाराष्ट्रा अशें तें लोकेशन. सो तो एक क्लू तरी म्हणून थँक्स टू द टॅक्नॉलॉजी. सो त्या हिसपान म्हाजो घोव गेलो आपली एक टीम घेवन. आबा स्वता तेणें आपली बुद्धी वापरून RTO चेक नाक्याक पोस्ट केलो की चोल्लाचे चेक नाक्याचे भुरग्यांचे लोकेशनां दिसता की तोंडा दिसता एटलिस्ट ते चोल्ला गेला काय ह्या विडी महाराष्ट्रान गेला. पण कळ्ळें चोल्ला ना म्हणटकूच विडी आनी आमचे बाजारकार सगळे देवाचे नाल म्हणटा तशें दवरून सगळे ह्या 6 भुरग्यांच्या सोदपाक सबंद रात जागले आनी मागीर तांकां सकाळी संक म्हटल्यार घरा रेस्क्यू करून हाडला. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह.